नमस्कार. आम्ही सद्याक आसात कासारवर्णे हांगा आणि कासारवर्णे हो पेडण्याचो एक भाग आसा आणि ज्या टायमार प्रत्येक फावटीक पेडण्याचो विशय येता त्या टायमार पेडण्यान गाजपी विशय आसात ते म्हटल्यार मोपा विमानतळ आणि आयुष हॉस्पिटल. आता मोपा विमानतळाक लागून पळयला आमी की वेगवेगळे विशय दर दिसा एक मुखार येत आसात आणि लोक आंदोलनां करीत आसात. आमकां हे मेळना ते मेळना, लोकांची आंदोलनां चालू आसात. पूण ह्याच मोपा एअरपोर्टाक लागून आनीक काय थोडे बरे गजाली जे जालात जे लोकां मेरेन अजून पावोंक ना. आज आम्ही कासारवर्णे खास करून ह्याच खातीर येयल्ले आसा आणि आमच्या बरोबर आसात एक अशी व्यक्ती जी एक चली आसा, तिचें नांव जावन आसा दिशा नायक म्हणून. आता मोपा एअरपोर्टाचेर क्रश फायर टेंडर हो जो फायर एक्सटिंग्विशर तेंची जी गाडी आसा ती गाडी चलोवपाचे तेका ऑफिशियली सर्टिफायड आसा ते आणि ती गाडी ते चलोवंक शकता. हाच्या पयले भारतभर पुराय भारतभर चेडेच ही गाडी चलयताले आणि चेडवां कोणूच चलयनाशिल्ले. आता मोपा एअरपोर्टाचेर पळोवपाक गेले, मोपा म्हणल्यारूच मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पळोवपाक गेले जाल्यार ते गोंयचे एकूच चली आसा जे त्या फायर एक्सटिंग्विशर जे ते फायर फायटर आसात तातूंत ते काम करताले. 1 वर्स फाटीं ते कामाक लागिल्ले आणि आतां तेका ती गाडी चलोवपाचे क्रश फायर टेंडर ही गाडी तांची चलोवपाचें तेका ऑथोरायज्ड मेळिल्लें आसा आणि ते आतां ती गाडी चलोवंक शकता. सो आमी तेंच्या कडेन मेळटले, तांचे कितें कश्ट आशिल्ले हाच्या फाटल्यान हो इतलो व्हडलो हे सक्सेस तांकां कसो अचीव करपाक शक्य जालें हेच्या बद्दल आमी भासाभास करतले. आमच्या बरोबर आसात दिशा नायक आसा, मागीर तांचे बापूय आसात गोविंद नायक आणि तांची आवय आसा. दिशा, हांव पयलीं तुका विचारूंक सोदतां की तूं एक गोंयचे पयली चली जे थंय फायर फायटर म्हूण तूं कामाक लागिल्लें आणि भारतांतले पयली चली जे तूं ती गाडी चलोवंक शकता तांची. सो तुका कशें दिसता पयलीं म्हणल्यार? म्हाका खूब बरें दिसता. मम्मी पप्पाचो फूल फॅमिलीचो खूब सपोर्ट आसलो म्हाका आणि सरांचो बी फूल सपोर्ट आसलो आणि सर आमचे सदांच आमकां सपोर्ट करताले फुडें सरपा खातीर. आता तूं कितले दीस जाले की तूं पयलीं थंय जॉयन जालें तेन्ना पयलीं तुजी ट्रेनींग कशी आशिल्ली? मागीर तूं पयलीं फायर फायटर म्हण आशिल्लें, सो पयलीं फायर फायटर आशिल्लें ते मागीर आतां तूं गाडी चलोवपाक कशें लागलें? कितें चेंजीस जाले, कशें जालें? जॉईन जाल्या उपरांत मागीर हांवें हेवी लायसन काडलेलें. मागीर जशी फ्लायींग स्टार्ट जाली, ऑपरेशन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान सगळ्यांचे ड्युटे बी घालताले. योद्धा क्रेटा आसली आमची, वॉटर बावजर आसली, बस आसली. मागीर सर बी म्हाजी ड्युटी घालताले. सरांक बी खबर आसली हें चलयता म्हणून. मागीर सर बी म्हाजी ड्युटी बी घालताले आनी मागीर थोडे दिसांनी मागीर म्हाजी बसीचेर बी ड्युटी घालपाक लागले. सरांक बी म्हाजी ड्रायवींग खूब बरी दिसली की हे खऱ्यांनीच बरी ड्रायवींग करता म्हणून. मागीर म्हाका थोडे दिसांनी 1 वर्सा भितर मागीर सरान म्हाका ट्रेनिंगेक धाडले तामिळनाडून नमक्कल अशोक लेलँड थंयसर इन्स्टिट्यूटान. आनी मागीर थंयसर 10 दिसाची ट्रेनींग आसली आनी थंयच्यान ट्रेनिंगेच्यान येयल्या उपरांत मागीर हांगासर एअरपोर्टार बी आमकां ट्रेनींग दितालो सर. दिल्लीच्यान येयल्लो सर अमरजीत पांडे सर. दिल्लीच्यान ट्रेनींग दिवपाक आमकां गोंयान येयल्या उपरांत मागीर सगळी फिजिकल बी चलोवन घेतली आनी थियरी बी आसली. मागीर थंयतून आमकां एग्जाम बी आसली ती क्लियर बी जाल्या उपरांत मागीर आमकां ऑथोरायजेशन दिलें चलोवपा खातीर. आनी हेतून आमच्या फूल डिपार्टमेंटाचो खूब सपोर्ट आसलो म्हाज्या वांगडा आनी सगळेच म्हाका सपोर्ट करताले फुडें सरपाक. आतां आमी पळयलां की तूं पयलींच्यानूच गाडये सगळे चलयता. तूं 4 व्हिलर चलयता, बुलेट चलयता, सगळे गाडये चलयता. सो पयलीं चिंतलेलें तूं की हांव ही गाडी चलयतलें म्हणून? पयलींच टार्गेट आशिल्लें तुजें? हांव जॉयन जाल्लें तेन्ना ती गाडी पयली तेन्ना म्हाका हें दिसतालें की म्हाका ही चलोवपाची आहा कही मनान दिसतालें. मागीर ही म्हाजी ड्रायवींग बी पळोवन म्हाका सरान धाडलें मागीर ट्रेनिंगेक तामिळनाडू. सो आतां जेन्ना आमी पळयता की ती एक स्पेशल क्रॉस फायर टेंडर म्हणून ती तांची स्पेशल गाडी. सो तूं दुसरे अशे गाडये चलयला, सो ती गाडी चलोवप आनी बाकीचे गाडये चलोवप कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडटा जावं कितें डिफरन्स कितें आसता? बाकीचे गाडये चलयता आसतना फक्त ती गाडीच चलोवपाची आसता. हांगासर ही क्रॅश फायर टेंडर चलयता आसतना
आपलो क्रू जो आसता तांकां बी सगळे सेफ तेंची सेफ्टी पळोवपाक जाय की तांकां कशें घेवन वचप, तेंची सेफ्टी पळोवपाची पडटा, तेच स्पिडीन वयपाचें पडटा आनी तेन्ना आमकां हें ऑपरेशन बी करपाचें पडटा. एअरक्राफ्ट एमर्जन्सीक बी आमी वचत जाल्यार तेन्ना आमकां हें ऑपरेशन बी करपाचें पडटा, तेन्नाच आमकांच ऑपरेट बी करपाक जाय. रूफ मॉनिटर, बंपर टॅरेट बी सगळें आमकांच ऑपरेट करपाक जाय. क्रू आहा तो डिसमाउंट जायना गाडयेनसून, डिसमाउंट जायसर. तो मेरेन जबाबदारी तुमचीच आसता. हय. आणि आता तुम्ही गाडी चलयता सो जेन्ना केन्ना तरी उजो बीन लागता त्या टायमार तुम्ही एज अ ड्रायव्हर म्हणून तुमकां देवन तो पावलोवचोय पडटा काय तुम्ही फक्त गाडी सांबाळप, कितें आसता? सेफ्टी ऑपरेटर जो भितर आसता तेचें काम इतलेंच की तांकां व्हरून सेफली थंयसर सायडीचेर पावोवपाचें, थंय व्हरप, गाडी घेवन वचप आनी जो मेरेन क्रू डिसमाउंट जायना, गाडयेनसून उतारना तो मेरेन आमचेंच काम आसता की कशें कंट्रोल करप ते रूफ मॉनिटरांसून नाल्यार बंपर टॅरेटांसून. मागीर जेन्ना क्रू आमचो डिसमाउंट जातलो गाडयेनसून देंवतलो तेन्ना मागीर आमचें चड अशें हितून गाडयेनसून भितरल्यान कितें चड काम आसना. पूण आतां पळयत जाल्यार तुजी फ्रेंड सगळीं आसतली जी डिफरंट कामांक वयतात, म्हणजे तांकां एक सकाळी 9 ते सांजची 5 ही तांकां चडशी ड्युटी जाय आसता. तुजी आतां ड्युटी लायक फ्लेक्सिबल, तूं केन्नाय तुका वयचें म्हणजे 3 शिफ्टींनी ड्युटी आसत जावं 2 शिफ्टींनी कशी आसत तशी तुका वयचें पडटा. सो तेन्ना नायटीकूय कामाक वयचें पडटा जावं दिसाचें. सो तुजी फ्रेंड्स मागीर तुका म्हणटा आसतले न्हू की तूं अशें नायटीक बी वयता, आमच्या बरोबर भोंवपाक बी येना, अशें केन्ना जाता? जे जे आहात तांकां सगळ्यांकूच ते ड्युटी आसतात, 2च शिफ्टींनी आसतात, डे आनी नायट ड्युटीच आसता चडशां. सो तुजी फ्रेंड्स बी तूं जेन्ना पयलीं ते ट्रेनिंगेक वयताले म्हणजे तुका कोणें विचारलेलें की तूं वयता तेन्ना ट्रेनींग बरी आसता कितें, म्हणजे कोणी तरी सांगलेलें की चल, जावं कोणें तरी खंयच्या तरी फ्रेंडान सांगलेलें की वचो नाका, अशें जाला? वचो नाका अशें फ्रेंडांनी अशें कोणी सांगूंक ना, पण हांवें थोड्यांक विचारलेलें की तुमी येता, पण कोणूच रेडी नासली म्हाज्या वांगडा ट्रेनिंगेक येवपाक. पूण म्हाका अशें वयपाचेंच आसलें, ट्रेनींग करपाचीच आसली ती, म्हणून गेलें मागीर. नाका कोणें म्हणोंक ना? नाका अशें कोणी म्हणूंक ना, पण आमच्या गांवांतले बी मागीर म्हणटाले पप्पाक घेवन कित्याक धाडटा तेका ट्रेनिंगेक इतले पयशे बी भरून. पण मागीर पप्पा म्हणपाक लागलो तेका वयपाचें आहा तें वयतलें. सो आतां तूं एक अचिवमेंट केला तें ल्हान ना, तें व्हडलें अचिवमेंट आसा. आतां हाच्या फुडें तुजें कितें अचिवमेंट? ते CFTन मातशें बरी प्रॅक्टीस बी करप आनी बरें भितर कितें न्यू शिकप बी. सो आतां तूं एक सक्सेस एक मेळ्ळा तुका, सो ह्या एजीर एक सक्सेस मेळप. आतां जे तुज्या एजी सारके तुजे फ्रेंड्स आसतले जावं आनीक कोण तरी गांवांतले भुरगे आसतले जावं आतांचे तरणाटे आसतले, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव एकूच सांगूंक सोदता की कोण दुसरें सांगता म्हणून आपूण चूज करप ना. कोणाक कितें आपल्याक बरें दिसता तें तेंच्यांनी करप. तूं पयलींच चिंतलेलें की अशें कितें तरी की पयलीं दुसरें कितें चिंतलेलें आनी मागीर हें जालें? मागीर ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एअरपोर्टार फायर फायटराचे वेकन्सी येयल्ले तेन्ना मागीर एप्लाय केल्लेले हांवें. मागीर थंयच्यान म्हाका कॉल येयल्लो इंटरव्यू खातीर, मागीर हांव गेलें थंयसर इंटरव्यू बी दिवपाक. पूण तूं जेन्ना कॉलेजीन आसलें तेन्नाच्यान हो एअरपोर्ट येता बी चालू आसलें, सो तेन्ना तूं चिंतलेलें की एअरपोर्टार काम मेळटलें, जावं तूं आनीक कितें कॉलेजीन आसतना जावं स्कुलान आसतना दुसरें कितें करियर चिंतलेलें, म्हणजे दुसरें कितें तरी करतलें आनी मागीर हें केलें, अशें कितें जालां? म्हाका हांवें हेका पुलीस कॉन्स्टेबलाक एप्लाय केल्लेलें, पण हायटी खातीर मातशें हें जालें, सिलेक्ट जावंक नासलें. पयलींच्यानूच म्हाका एक युनिफॉर्म जॉब जाय आसलो. आतां आमच्या बरोबर दिशाची मम्मी आसा, आमी तांच्या कडेन उलोवया. तुमची चली पयल्याच फावट हो आतां येदी व्हडली गाडी चलोवपाक लागला. पयला तरी तुमी गाडी ती कशें दिसता आतां? बरें दिसता. पयला तुमी गाडी पयला ती कशी आसता, कितें आसता ती? गाडी मोबायलार पयला, जावन पळोवंक ना. पूण आतां तुमची चली ती गाडी चलयता, सो कितें दिसता? बरें दिसता जिवान. अशें चेडवान आमचें अशें नांव करप, चेड्या तेणी चेडवान करून दाखयलें, बरें दिसता जिवान. आतां तुमी पळयलां की जेन्ना ती ट्रेनिंगेक गेल्ली तेन्ना तुमची चली एकलीच आशिल्ले त्या ट्रेनिंगेक सुद्दां.
सो तेन्ना ताका खंय तरी फॅमिलीचो सपोर्ट जाय आशिल्लो की एकलीच चली आशिल्ली येदे व्हडले एका वयता ती ट्रेनिंगेक थंय तेंची दुसऱ्या स्टेटीन तेंची ट्रेनिंग जाल्ली सो तेन्ना तुमी एज अ तेची आवय म्हणून कसो सपोर्ट केलो बरो ते सरांनीच बरो सपोर्ट केल्लो ताका म्हणटा आमकां मोठ असं काय टेन्शन दिसांक ना थंय सर तांकां पळोवपाक गेले आनी थंय सर ताका बरे आसले सगळे आनी सरांनी थंयसर तिवारी सरान तेची बरी एकदम ट्रेनिंग घेतली सारकी चल्या सारकी आतां येदी व्हडली गाडी तुमचे चली चलयता तुमकां भंय बीन दिसना असो म्हटल्यार येदी व्हडली गाडी आमच्या चली चलयता बी म्हणून ना तशें काय ना तो व्हडले ट्रक बी हय चलयता ट्रक बी चलयता हां भंय दिसना तुमकां? ना आतां ही गाडी येदी व्हडली चलयता म्हटल्यार नीव अशें न्ही तुमकां ना ना नीव अशें ना बरें दिसता आमच्या बरोबर दिशाचे डॅडी आसा सो आमी तांच्या कडेन उलोवया आतां तुमची चली तुमकां खबरूच आहा की येदी व्हडली गाडी चलोवपाक लागले सगळे गाडये चलयताले घरा आसतना पूण थंय एक सेपरेट तेजें जॉब प्रोफेशन आसा तें आनी न्यू जॉब प्रोफेशन आनी थंय एक डिफरंट गाडी चलता कशें फील जाता पयलीं तुमकां ना आमकां पयलीं जाल्लें म्हणजे कितें पयलीं हेजे चेडूं आमचे पयलीं हांगा गाडी चलयतले पूण आमकां इतलें हें दिसलें की हे जे सगळें कितें जालां तें आमचे म्हादेव सात्रेचीच कृपा आहा देवाची कृपा आसा म्हणून आयज आमचें चेडूं हें हेका पावलें आनी तेच करून हांगा जेन्ना आमी हे वचपाक करताले फायर फायटर पप्पा आपण नेवीत वयता म्हणून लागले नेवीत वयता जायना आलेचे मागीर ताका पुलिशेंत कॉल येयले पुलिशेंतय तेचे एंट्री हें जावंक ना कळ्ळें मागीर ते फायर फायटराक फॉर्म भरता म्हणले तो हांगा आमचो एक ओमचंद्र म्हणून साळगांवकार कंपनीचो आमी जेवण तांकां दितले तेणी सुचयलें कितें वयना तूं करता वचूं न्ही तेची इच्छा मरे ताका वचूं न्ही हांव सांगता न्हू तो जॉब बरो आहा म्हणून हांवें म्हटलें एकटें चेडूं आमचें इतले पयस वचप हें आमकां मातशें खंय तरी मनाक खूपच म्हणजे हळवे जालें आमकां सोडून आवय बापायक सोडून ते केन्नाच खंय भायर रावना नासले मामागेर न्हू कोणाय आनी इतलें आसून म्हटलें कशें जालें तेन्ना म्हाका ना रे खंय ना वचूं न्ही ताका कळ्ळें आनी तेंचे सांगलें आमी ते फॉर्म भरून पयशे भरून ताका धाडले कितले पयशे भरलेले तुमी ते आमी तेन्ना 2,36,000 भरलेले ताका पूण आतां पळयत जाल्यार सगळ्या पेरंटांक जाय आसता की आपली चेडवां खंय तरी LTC हेय ड्युटी तेची पळयल्यार नायटूय वयचें पडटा जावं डे आसता म्हणजे शिफ्टीनी ड्युटी आसता 24 वरां ते केन्नाय ड्युटी करची सो एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी तुमी हे असल्या कामाक चेडवाक धाडले सो तुमकां म्हणलें अशें पयलीं धाडटाले तेन्ना अशें दिसोंक नासलें की ना गव्हर्मेंटूच काम जावचें खंय तरी आनी असलें नाका बी अशें कितें खरें तुमी म्हाज्या मनांतलें उलयलें हांव ताका गव्हर्मेंटात काम जावंक जाय आसलें म्हाजी इच्छा आसली एक टिचर म्हण हांव चडसो टिचरी फाटल्यान धांवतालो आनी व्हडल्या चेडवां टिचर जावन अशें म्हणटालो पूण मागीर म्हाका कळ्ळें की हेची जी आवड आहा ती खंय तरी गाडयांच्या लायनीची आसा आनी तेच्या मनांत आसलें न्हू आपूण थंय वता आनी एक मेन म्हटल्यार तेची जी आवड आसली तेच प्रमाणे तूं कर अशें हांवें ताका सांगलें तूं कांय भिवूंक नाका फूल सपोर्ट म्हाजो आसतलो ताका अशें म्हणून हांवें ताका त्या क्षेत्रांत धाडलें आतां दिशा म्हटल्यार पळोवंक गेल्यार आतां तुमी तेंचे म्हटल्यार कितल्या वर्साचे आसतना ते गाडी चलोवपाक लागले आतां गाडी चलयता भुरगीं एक्चुली लायसन मेळटा 18 वर्सां जाल्या उपरांतूच पूण भुरगे आतां आमी पळयता की स्कुलांतले भुरगे गाडी फास्ट घेवन वयतात सो ते केन्ना गाडी चलोवपाक शिकले दिशा आमची गाडी चलोवपाक 7वीत आसतना सादारण 5वीत आसतना कितें जालें आमी ताका तरमासात घातलेले तेन्ना ते हांगा कोणी आमचे वळखीचे हॉटेल आसले कारण येताले न्हू तो आपा केणी म्हणून येतालो तेची गाडी ते चलयताले सायकल तेची आसली तेची डिओ गाडी आसली ती आनी तो म्हणा उडय गो उडयल्यार तूं अशें म्हणजे तेणी झुपकर आमकां सपोर्ट केला गाडी ताका दिवपाक आमची पयली गाडी आसलीच पूण वेस्पा आसली वेस्पाचे तो पूण पयली ती गाडी ती गाडी शिकले ते आतां तुमी अशें म्हणजे पळोवंक गेल्यार तुमचे चली एकूच थंय एकटेच चली आसा थंय आनी ते एकटेच चली आसा आनी भारतांतले पयले चली आसा जे त्यो गाडी चलोवपाक तांकां ऑथॉरिटी मेळिल्ली आसा सो जेन्ना अशें कितें तरी येदी व्हडली गजाल जाता तेन्ना तुमकां कोण तरी तुमचे फॅमिली जावं शेजारी जावं गांवांतले लोक जावं येवन तुमकां कितें कॉंग्रेच्युलेशन्स करता आसतले कितें तरी सांग सो लोकांचो कसो रिस्पॉन्स तुमकां मेळटा लोक कितें सांगतात ना जेन्ना आमी ताका धाडपाक गेल्ले तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स आसलो कितें तूं एकट्या चेडवाक इतले पयस धाडटा तशें खूब म्हणजे फॅमिली फूल फॅमिली पूण आमचे जे म्हाजे भाव आसले न्हू ते म्हाका म्हणपाक लागले धाडटा रे तुज्या तेच्या मनांत आहा जाल्यार जावं न्ही आमचो जो मदलो भाव आनी आमचो अशोक आनी जयेंद्र तेच्या मनांत आहा जाल्यार जावं न्ही पयशाचें बरें आहा
कळ्ळें. हांवें म्हटलें पयशाचे देवाचे कृपेन कशेंच हें ना धाडलेत. पण मागीर खूब जाण हांगा सिलेक्ट जाल्ले हेतून ते म्हण कितें आमची जागा आनी तूं पयशे भरून धाडटा, आमकां हेचो त्रास जाता अशें खूब जाणांनी म्हाका विचारलें. आमची जागा एअरपोर्टाक गेल्या, आमकां मनोहरान सांगलेलें आमची जेंची जागा वयता तांकां फ्री आसतलो कोर्स. पूण हांवें म्हटलें कितें, हांवें म्हटलें पयशाचें पळयना, म्हाजे चेडवाक म्हटलें तो एक कोर्स करपाक मेळटा फायर फायटराचो, ताका लागून म्हाका देवान ताकदूच दिल्या की पयशे भरपाची. हांव म्हटलें चेडवाक हांव जें धाडटलो. जेन्ना चेडवाक धाडलें तेन्ना ताका 3-3.5 दीस लागले लखनौ वचपाक. आमी 3 दीस दुकान ओपन करूंक ना. हांव तर अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यासून दुकान येतालीं पावले की ना. आनी जेन्ना ते थंय पावले तेन्ना तेचे रूम बी पळोवन ते आमकां बरें दिसलें. आनी जेन्ना ते हांगा येयले ते आनी सर्विसेक जॉयन जाले तेन्ना लोक म्हणून गोंयन बरें केलें. आतां लोकांचो प्रतिसाद खरोच म्हाका बरो आसा. आनी सगळ्यांनी म्हाका सांगलें ना गोंयन तूं धाडलें तें खरें हें तुजें आनी तुज्या बायलेचें म्हणून सांगलें. एकट्या चेडवाक इतले पयस धाडला हें. हांवें म्हटलें म्हाका देवाची कृपा आसा, देवाचे श्रद्धेन तेच्या कृपेन म्हटलें हांवें ताका धाडलें. आनी तुमचो म्हटल्यार सगळ्यांचो आशिर्वाद आहा म्हाज्या फाटल्यान. आनी म्हाजें चेडूं म्हटलें एक तर डेरिंगबाज आहा. जरी चली आसली तरी चेड्या तेणी म्हाजें काम केल्लें आहा. हांव मनासून सारको खोशी आहा की म्हाज्या चेडवान एक फायर फायटर आतां हें फुडलेचें डायव्हरींग केलां. तेचेर म्हाका खूब म्हाज्या चेडवाचो विश्वास आहा की तें बरेंच आसतलें. आता गव्हर्मेंट काम करपाची बी अशी अपेक्षा ना, ताका करून ना खरेंच हांव गव्हर्मेंट कामां चेंज करिना. कित्याक तें आतांचें काम जालें आतां पळय तेच्या पेक्षा सुद्दां पेमेंट घेणारे आतां कितलेशीं भुरगीं आहा. नर्स सुद्दां किंवां आनीक कितें आमच्या भावाचें चेडूं आहा. पूण हेचें जें एक नांव शायनींग जालें कितें समाजात जें तेचें नांव येयलां तें अपेक्षे भायर येयलें. कितल्याशाच लोकांनी म्हाका फोन करून विचारलो हांगाच्या न्हू सालिगांव पणजे अरे पळय तुजें चेडूं तें अशें वळखताले पयलीं. हां पयलीं जेन्ना हांव टेलरींग करतालो म्हापशा अशोका कडेन तेन्नाच्या लोकांनी म्हाका काल 2-3 तरी फोन केला पळय ना तुजी चेडूं रे काय म्हणून. तर हे आशिल्ले दिशा नायक आनी तांची फॅमिली. आमी तांच्या कडेन उलयले. आतां तांच्यांनी खूब बऱ्या भशेन सांगिल्लें आसा की कशें कश्ट आनी कितें फेस करून ती वयर सरली आनी आतां कशा पद्दतीन तेंचें सक्सेस आसा, लोकांचो तांकां कसो रिस्पॉन्स आसा. पयलीं लोक कितें उलयताले, आतां लोक कितें उलयतात. आज ताची फॅमिली ताचेर खूब म्हटल्यार तांकां अभिमान दिसता की आपल्या चेडवान अशें कितें तरी बरी काम केलें. आयज ते बऱ्या एका पोजिशनार आहा, एक गाडी चलयता. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी थँक्यू तुमी वेळ दिलो म्हण. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.